मिनिस्टरान खंय एका पात्रावांक वास्कोन फोन केलो आपूण कामाक मनीस धाडटा म्हणून तूं हाका इंटरव्यूक सोमारा आपयलो पात्रावान हो खंय पात्रावांक सांगता पिटर ना आपल्याक गेम पळोवंक जाय फुटबॉल म्हणटकूच आपल्याक आज येवंक मेळना आपूण मंगळारा येता पात्रावांक पाडला तो म्हणटा मार जग ताणें सोमतो मिनिस्टराक फोन केलो आनी रेकाद दिलो आपल्या कडेन कामाक जागो ना तूं म्हणटा तें सारकें रे बाबा आमचे मरे गोंयकाराचे मातशें चडूच जाता आमकां मरे कामूय जाय आमकां पगारूय चड जाय सुटयोय जाय आनी मागीर आमकां कामाक दवरना म्हणून आमी बोबो मारतात दोत्तू आप्पा आमी बोस्त्यावाच्या भावाच्यो खोबऱ्यो करताली न्हू ओ पळय बोस्त्यांव येता अरे बोस्त्यांव तुका मरे 100 वर्सां आयुश्य आसा आत्तां तुजी याद काडिल्ली शी 100 वर्सां नाका रे बाबा कोणाक जाय रे ती आधी जीव बेजार जालेलो मिनिस्टर तिनाच उरलो ताच्या परस तुका चड वालोर असो आमचो शाणो म्हणी ती गजाल खरी रे हो मृत्या ती सगळी फकाणां आमच्या पात्रांक दिवपाचे आनी आमी ते खावपाचे अरे पूण तुका बेजार जावपाक जाना तरी कितें तुजे तर सारकें कुण्यार शिस्ता अरे तुज्या इतलो आमच्या गांवांत पॉप्युलर म्हणटा तो कोणूच ना मरे बेजार कित्याक जाल म्हण विचारताय अरे आमचो तो सायमन ना रे मुगेलो मेवणो तेणे एक शेक गायलोले मरे तुजो मेवणो बरो गिरेस्त आसा काय कितें रे काय तुवेंच बी तुज्या नांवार लोक घेवन ताका दिल्लें रे शेशे हांवें ताका दिलें ना रे पूण ताका लायसन काडपाक हांवें ताका हेल्प केलो रे मागीर प्रॉब्लेम कितें जालो तर सरकारान ती शेक्स मोडली न्हू रे अरे बोस्त्यांव हांवें आयकल्लें की जी कायद्या आड आसात तीच सरकारान शॅक्स मोडल्या म्हणून तुजे कित्याक मोडले तर दोत्तू आप्पा कायदो बी सगळी फकाणां रे कायदो सारको चल्लोलो जाल्यार आमच्या नळाक उदीक घेवचें नसलें रे ह्या आनी कितें रे मजें उदक 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 कोत्ता वगी राव गो थिंगा दोत्तू आप्पा सरकारान कायद्या आड आसली शॅक्स मोडल्यात रे म्हाज्या मेवण्यान कायद्यान बांदुल्लें ताका परमिशन मेळ्ळें 10x5 मिटर देखून तेणी बांदलें 20 मिटर टू 30 मिटर देखून ती मोडली आब्बा तू इतलो पॉवरफुल आसतना तुजें शेक तांणी मोडलें अरे दत्तप्पा आमच्या मिनिस्टरान त्या अफसराक फोन केल्लो तो मिनिस्टर म्हणटा की तुज्या मिनिस्टराक सांग की तूं म्हागे डिपार्टमेंट मिनिस्टर न्हू अरे बोस्त्यांव तू कितें म्हणटा पळय तें म्हाका कांय समजूंक ना मातशें सारकें सांग पळोवया अरे ती गजालो ही माझे मिनिस्टर मिकी पाशेक ट्युरिझम शेका कोण मोडटली शेका PWD मोडटली आनी PWD मिनिस्टर चर्चिल मागे पात्रांव आनी चर्चिल कोण तें तुका खबर आहा तें आसूं रे तूं शॅक्स मोडलें म्हणून बेजार कित्याक जाता अरे तुजे कडेन साक भरून पयशे आहात हांव शॅक्स मोडली म्हणून बेजार जायना रे थिंगा जायते फॉरेन येताले जायते दिल्लीकार येताले आनी पंजाबी येताले आनी सायमन तांकां प्लॉट विकता न्हू रे कितें रे आनी ताका प्लॉट विकून भरपूर पयसो मेळटालो शेका परस ताका चड पयसो प्लॉट विकून मेळटालो मरे ह्यो गजाली आसूं तूं को आहा दत्तप्पा आनी तूं गो अमृत्या तूं कोण आहाय गो हांव आसा रे बरें पूण आयज तूं येवटेनचो कसो तुज्या पात्रांवान तुका सोडलो बरो मरे हांव दोत्तू अप्पा मेळोंक येयल्लो दोत्तू अप्पा कडेन मातशें काम आसलें म्हाजे कडेन तुजें काम तें आनी कसलें रे बाबा मातशें हिंगा येता कितें प्रायवेट रे यो रे मातसो यो रे मागीर बोस्त्यांव कसलें काम रे म्हाजे कडेन तुजें अरे तुगेलो तो फ्रेंड आसलो न्हू हेड मास्टर म्हापसा ते न्यू इंग्लीश स्कुला थिंगा इस्कॉलान नागे चल्या 5th एडमिशन जाय मरे 5th एडमिशन जाय पूण कितें आसा थंय जर कायद्यान मेळटा जाल्यार ते दितले तो म्हजो फ्रेंड बी तशें कांय ना रे मातशी ट्राय कर मातशी हांव 1 लाख लेकीन डोनेशन दिवपाक तयार आहा मरे 1 लाख डोनेशन दितलय अरे बाबा थंय डोनेशन म्हाजो फावोर तशें कांय ना जर तुज्या भुरग्याचे मार्क बी बरे आसा जाल्यार ताका एडमिशन मेळटलें हांव पळयता थंय वचून पूण म्हाका एक सांग तुजे कडेन इतलो पयसो रे खंयचो अरे दत्तप्पा तुका खबर ना गोंयांत कितें चलता तें हे म्हाजे चेड्या मातशे पेपर चोय रे हांव मरे थंय इस्कॉलान वचून पळयता आमचो प्रिंसिपल कितें म्हणटा तें पूण तुजें डोनेशन बी दिवपाचें आसा न्हू तें मातशें विचार आं तसलें कांय चलचें ना बरें हांव तुका 2 दिसांनी फोन करता फोन करूं नाका बाबा ह्या दिसांनी फोनूय सारके नान तूं कितें कर 2 दिसांनी तूं फावट मार हांव तुका खंय तरी मेळटलोच कळ्ळें मरे बरें थँक्यू बरें येता तर हांव बरें अमृत्या येता हांव बाय 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 बाय
बॅय आणि बॅब मेल्याची स्टाईल पळय. दत्तू आप्पा, ह्या लोकांच्यो मरे इश्टायली चोड जातात. पयसो असलो म्हणून मनीस जाता रे. बरे संस्कार आसूंक जाय. आगो संस्काराक लाय व्हरून गोड आता. पयसो असल्यार मनीस, आणि आता लोकांकडे पयसो जाला म्हणून ही म्हारगाय वाडल्या. म्हारगाय म्हणटकूच ती एक याद जाली दत्तू आप्पा. भाजपान खंय भाजी विकूंक सुरू केल्या. मनोहर पर्रीकर खंय आणि श्रीपाद नाईक भाजी विकूंक बसलेले. असो शाणो म्हणी असलो वगत कित्याक आयलो रे तांचेर. आगो पर्रीकार आणि श्रीपाद नाईक भाजी विकूंक बसूंक ना गो. भाजी विकूंक बसलेले ते हेर वांगडी भाजपाचे. अशें राजकारणात आसा तांच्याकूय भाजी विकून तांकां जास्ती फायदो जाता आसतलो. ही म्हारगाय तांकां बऱ्याक पडलीशी दिसता रे. ना गो तशें न्हय तें. तेजें जालां कितें, सरकारान ह्या भाज्यांचे आनी बाकीच्या जिवनावश्यक वस्तूचे दर कमी करूं येता हें दाखोवपाक, हें प्रूव करपाक आमी ही भाजी मुद्दाम सवाय विकल्या अशें भाजपाचें म्हणणें आसा. हा म्हणटकीच आमी आतां भाजपाचें नांव बदलून भाजीपाळ करपाचें. बरें कॉमीक मुगो तूं नाटकान तियात्रांनी बी पार्ट करतालें कितें गो पयलीं. आमकां न्ही नाटकां जाय रे. आमच्या भोंवतणी नाटकां जाता ती इल्ली कमी कितें. आतां आनी एक नवें नाटक सुरू जावपाचें आसा. कसलें गो. सगळे लोक खंय आपल्या घरांतलो कोयर व्हरून मिनिस्टराच्या बंगल्यान उडयतले. हें मत एकदम बरें. एका कोयराच्या प्रॉब्लेमाक म्हणटा पळय तो हो एकूच उपाय. पूण केन्नाच पयलीं असलो कोयराचो प्रॉब्लेम आयकूंक नासलो मरे. हो प्रश्न आयला खरो. जालां कितें, आतां लोकूय चड जाल्यात म्हणटकूच कोयरूय वाडला. आमचें गोंय सामकें ल्हान आनी भारतान हेर कडेन व्हड व्हड शारां आसा असो शाणू म्हणटालो. थिंगा असलो कोयराचो प्रॉब्लेम येना रे. थंय प्रॉब्लेम आसतलो गो, पूण तांच्यांनी घडयेक तो सोडयलो आसतलो. थंयचे काय केन्ना बोवाळ आयकूंक येवंक ना. मागीर आमच्या लोकांनी थिंगा वचपाचें आनी शिकून घेवपाचें. तें करता तशें आमी करपाचें. आगो आमच्या लोकांक शिकूंक नाका गो. फाटीं कोणें तरी सुचयल्लें पुण्यांक, मुंबय नाल्यार बेंगळुराक वचात आनी थंय कोयऱ्याची पळय विलो लावपाची संवय आसा जावं कितें प्रॅक्टीस चलता ती तुमी शिकून येयात म्हणून. पूण हांकां कोणाक वचपाक नाका. तरी 3 जाण कोण MLA तयार जाल्ले म्हणून आयकलेलें हांवें. पूण ते मागीर फुडें कितें जालें तें हांव नको. ते गेल्यात न्ही रे 3 जाण. हालींच गेल्यात मरे ते. आगो ते कोयराचेर अभ्यास करूंक वचूंक ना. ते गेले ऑस्ट्रेलियेक भोंवपाक आनी थंय वचून खंय तो सरकार कशें काम करता तें पळयतले. मागीर तो थिंगाचो सरकार बरो रे. बरो आनी वायट आगो सगळे तशेंच. आमचे विचार आसा पळय ताजेर. तुका हांवें फाटीं सांगूंक ना, सगळे सूर आनी रोट दिवपाचेर आसा. सूर आनी रोट दिलें की देंवचार थारावलो. म्हणटून हांकां जशें भोंवडेचेर वचपाक मेळ्ळें सगळ्याक वर्ल्ड टुराचेर, म्हणटून हे आनी आपले मिनिस्टर जाय नाल्यार राजिनामो दिता अशें म्हणून पेपारे वाजयनात आनी सुशेगाद तांची मजा जाता टूर करून. असली फकाणां सरकारान केल्या ताका कोण आडयनात रे. आगो तेरी बी चूप मेरी बी चूप. तूं ओगी राव हांव पळयतां तूं ओगी राव. आतां काँग्रेस करता भाजपा ओगी आसा. फाल्यां जेन्ना भाजपाचो सरकार केन्ना तरी जातलो तेन्ना काँग्रेस ओगी रावतले. सगळें तेंच. शी शेण लागू हेंच्या तोंडाक. कळाव जालो रे बाबा. चल दत्तू आप्पा आमी या घरा. शाणू हुसक्यातलो. कोण हुसकेना आमकां मुगो कोण हुसकेना. जाणटी कोणाक नाकात. बेठो आमी हुसक्यातली भुरगीं हुसक्यातली म्हणून खोशी जावपाचें. कोण हुसकेनात. मागीर तुका कोण हुसकोना जाल्यार तूं हांगाच जोरीच्या देगेर न्हिदतलो. हेंय बी तुजें सारकें गो बाय. घरा वच्चेच पडटलें. चल या तर. चल या. आगो बाटली म्हजी भरली ना मुगो. राव गो अमृत्या मातशें इल्लें उदक भरून घेता. घे बाबा. हें उदक आतां येता तें बरें आसा. आतां आनी 1-2 वर्सांनी हें उदक ना जायत म्हणून भंय पडला. या मुगो आतां. चल या. हें आनी गोस्त्यावाचे पेपर उरोंक आसा हांगा. चल या बाय. सद्याक चलता त्या राजकीय तशेंच सामाजीक मळावयल्या परिस्थितीचो आढावो घेवपी लोकशाय हाय हाय हे सदर पळयत रावात. दरेक बेरेस्तारा प्रुडंट मिडियाचेर.